स्पीकर सर, संकल आमोणकरान जो कॉलिंग अटेन्शन मूव केला एक 2-2 मिनटां विशय सोंपया. खूब जाणांक उलोवपाचें आसा. 2 मिनटां म्हाका तरी 3 मिनटां सोंपयतलो. 4 मिनटां 4 मिनटां पाहिजे ना. बिचाचेर उलयता. कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर सर मॅक्झिमम 20 मिनटां. डॉग अटॅक्स हे खूब वाडत जाल्ले आहात आनी म्हाका दिसता म्हाजो कोस्टल बेल्ट, म्हाजो कॉन्स्टिट्यूट कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान हे केसीस खूब गंभीर प्रमाणे फुडें वाडत चालले आहात. पूण स्पीकर सर, पयलो इम्पॉर्टंट लक्षान हाडून दिता आमच्या मंत्र्याक की कित्याक लागून हे बिचाचेरूच अटॅक जातात. रिजन म्हाका दिसता शेक्स आनी रेस्टॉरंट जे बिचार आहात ते तांकां थंयसर खाण घालतात आनी जेन्ना राव अरे वेंजी तूं उलयता तेन्ना उलय, तूं मदें कित्याक डिस्टर्ब करता? तूं तुजें कर मरे, तूं उलय मरे. तूं इन्फॉर्मेशन तूं जाणा रोंग जाल्यार हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उलयता. स्पीकर सर, हे ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपलें घर कहें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड बरोबर. ताका कळचें ना. तो धिर्याचे पाडे झगडत रावतलो आनी कांय ना. स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक हरमला बिचाचेर एक डॉग टेम्पल म्हणून आहा आनी ते डॉग टेम्पल कोण चलयता हांव मुद्दाम मंत्र्याक कितें सांगता, हे आमकां करपाक जाय. हे हय डॉग टेम्पल म्हणून घर घेतला भाड्याक आनी 70 कुत्र्याहून चड थंय ते पोसल्यात तेंच्यांनी. ती कोण चलयता? एक महिला भायली फॉरनर ती चलयता थंयसर आनी थंय तिणी स्टाफ दवरला. त्या घराचें भाडें 1 लाख रुपया दिता आनी त्या 70च्या वयर कुत्र्यांक ती पोसता खंय भायर रावून आनी हांगा स्टाफ दवरला. सो ते मदीं एक इशू जालो की ती बंद करपाक सोदताली आनी म्हाजे कडेन इशू जेन्ना पावलो तेन्ना आमकांय भंय पडलो. हरमला जर 70 कुत्रे सोडले बिचार जाल्यार आनी परिस्थिती कितें जातली ती. म्हणजे हांव मुद्दाम कित्याक सांगता, हे जर भायल्या देशांतले येवन जर हांगासर आमकां म्हणजे आमचे स्ट्रे डॉग्स आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी तांकां सांबाळ शकतात जाल्यार आमचो सरकार कित्याक सांबाळ शकना. सगळ्यांक हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टां कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय. शिवाजी वेगस तुम्ही पळयतात GNH.